नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। लुई बर्जर लाच केशीन दिगंबर आणि चर्चिलाच्यो प्रॉपर्टी बँक खात्याचो ईडी घेता ताबो। केस हल्ल्यार प्रॉपर्टी सरकाराच्यो 1,20,00,000 दिगंबराचे, 75 लाख चर्चिलाचे। बायणा वास्को 54 बेकायदेशीर घरा वडयली मोडून प्रायव्हेट प्रॉपर्टीतल्या बांदकामाचेर कलेक्टराच्या आदेशा उपरांत कारवाय। बसवेश्वर आणि दुर्गादेवी मंदिराचेर बुलडोजर। हेल्थ मिनिस्टराचे अपात्रता प्रकरणात फिर्यादी काँग्रेसीक धपको। हायकोर्टान दिले 2 पर्याय, स्वता सभापतीकडे वचात, ना जाल्यार आमी धाडटात। केस सभापतीकडेनूच वचपाची चिन्ह। गोवा डेरी सापूच लॉसान आंकडो तेकलो 4.5 कोटीक। फिक्स डिपॉझिटा आड दाखोवन पसून लॉस आटपना। प्रॉफिट मॅन्युप्युलेट जायना। डेरीची ब्रेस्तारा आम सभा तापपाची चिन्ह। मांडोब नावेली शूटआउटान एकल्याचो खून। अब्दुल कादराक गुळी घालून मारलो। मॅकॅनिक फैयाजाक पुलीस सोदतात। मडगांवां गुन्ह्यावाची धार वाडटा। तेलका पत्रकाराचे बलात्कार केशीन तेजपाला आड आरोप निश्चितीक स्थगिती दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार। मात ट्रायल कोर्टान केशीची सुनावणी सुरू जावची ना। तेजपाल हायकोर्टान। दहावी बारावीच्या भुरग्यांचे स्पोर्ट्स मार्क्स आता मार्कशीटाचेर दाखयतले वेगळे। गोवा बोर्डाचो निर्णय, मार्क्स आता ग्रँड टोटलीक ऍड जावचे ना। आणि अनुराग मामल, अनुराग प्रभुदेसाय, हेरम परब, मॅमोल रॉकीक जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्ड। शुक्रारा भेटयतले पुरस्कार। लुईस बर्जर लाच केशीन आरोपीची प्रॉपर्टी आणि बँक खात्याचो ताबो घेवपाचे एन्फोर्समेंट डायरेक्टराचे काम सुरू। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि PWD मंत्री चर्चिलाची मेळून 2 कोटीची प्रॉपर्टी आणि बँक खात्यांची जप्ती सुरू जाल्या। महिन्याभरात सगळ्यो प्रॉपर्टी ईडीच्या ताब्यात आसतल्यो। दोगूय केस हल्ल्यार सगळ्यो प्रॉपर्टी सरकाराच्यो। 1,20,00,000 दिगंबराचे, 75 लाख चर्चिलाच्या नावार आसात। खासा रिपोर्ट। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण लुई बर्जर केसीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो PWD मंत्री चर्चिलाची मनी लॉन्ड्रिंगाची केस एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटात चालू आसा। सध्या प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंगाचे एडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटीन तांच्यो प्रॉपर्टी जप्त करपाचो आदेश दिला। लुई बर्जर केसीत डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंटाची कारवाय। दिगंबर कामत चर्चिल आलेमांवच्यो प्रॉपर्टी जप्त करपाचे आदेश दिल्या। प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंगाचे एडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटीचो आदेश। 1,95 लाखाच्यो प्रॉपर्टी आणि बँक खाती जातली जप्त। दिगंबराचे 1,20,00,000, चर्चिलाचे 75 लाख। महिन्याभरात सगळ्यो प्रॉपर्टी बँक खाती जातली जप्त। त्या प्रॉपर्टी फ्लॅटांनी कोणूय रावता आसत जाल्यार 15 दिसांची एविक्शन नोटीस दितले। हे पयलीं ईडीन फकत प्रॉपर्टी आणि खाती मार्क करून दवरिल्लीं। ते फक्त 6 म्हयन्या पुरतेच तांचो अटॅचमेंट दवरूंक शकता। आता एडज्युडिकेटिंग ऑथॉरिटीन मालमत्ता जप्त करपाक सांगला। आता ह्यो प्रॉपर्टी केशीचो कोर्टात निकाल लागामेरेन ईडीच्या ताब्यात उरतल्यो। आता पळयात कोणाच्यो कितल्यो प्रॉपर्टी ईडीच्या ताब्यात उरतल्यो त्यो। दिगंबराची मालमत्ता 4,000 चौखण मिटराचो गोगळातलो प्लॉट 22.95 लाख। ताळगावची रेजिडेन्शियल बिल्डिंग 55.60 लाख। पंजाब नॅशनल बँकांतली 5 वेगवेगळी फिक्स डिपॉझिटां। पयलें 10,86,000, दुसरें 9,83,000, तिसरें 7,31,000, चौथें 8,04,000, पांचवें 5,29,000। प्रॉपर्टी आणि खात्याची वट्ट टोटल 1,20,00,000। ईडीच्या ताब्यात उरतली ती चर्चिलाची मालमत्ता। वार्का कोकोनट ग्रोवर्सान 8 फ्लॅट, 2 फ्लॅट दरेकी 11,50,000चे, 3 फ्लॅट दरेकी 9 लाख रुपयांचे, परत 2 फ्लॅट दरेकी 11,50,000चे,
8वा फ्लॅट 2 लाख रुपयांचो. फ्लॅटांचो एकूण व्हॅल्यू 75 लाख रुपया. प्रुडंटान हाचेर दिगंबर कामत आनी चर्चिलाक गाठले. दिगंबर कामत म्हणटा, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटाची ती नित्याची प्रक्रिया आसता. हांवें त्या प्रक्रियेक प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंगाचे एपिलेट ऑथॉरिटी कडेन आव्हान दिलां. हांव एकेशीत सुप्रीम कोर्ट मेरेन वचपाक शकता. चर्चिल आलेमा म्हणटा, म्हज्या नांवार आशिल्ल्यो प्रॉपर्टी म्हज्या जाण्टेल्यांच्यो. हांवें ह्या प्रक्रियेक प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंगाचे अपिलेट ऑथॉरिटी कडेन चॅलेंज दिल्या. लुईस बर्जर केसीत जप्त केल्ल्यो प्रॉपर्टी कोर्टांतली ट्रायल सोंप मेरेन ईडीच्या ताब्यांत उरपाच्यो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी रिपोर्टर सावियो डायस. बायणाची बेकायदेशीर घरां निमाणे मंगळारा मोडली. सकाळी सुमार 7:30 बायणाच्या 54 घरांचेर कारवाय सुरू जाली. एका घराचे डेमॉलिशनाचे स्टे हाडल्या. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाशिल्ल्या ह्या बेकायदेशीर घराचेर डेमॉलिशन स्क्वॉडान एक्शन सुरू केली. तांचे बसवेश्वर मंदिर आनी दुर्गादेवी मंदिरूय बुलडोजरा खाला गेले. दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मुरगांव पालिकेचो सीओ आनी डेप्युटी कलेक्टरान मेळून पुलीस फोर्साचे सेक्युरिटीन एक्शन घेतली. सर आम्ही काही वचपाचे म्हाका नाही ना म्हाका कोण बसपाक बीना म्हाका भुरगें सुद्दां म्हाका आसराच ना सर खंय रावपाक सुद्दां करना म्हाका आसरा घर सगळं मोडून उडयला खंय म्हणून वचलो सर. हमारा घर तोड़ा ना हमको थोड़ा जगह मिला तो बस होता है. बच्चे स्कूल को ज्यादा क्या करने का हम लोग कुछ भी नहीं मिला. हम लोग पैसा भी नहीं जगह भी नहीं. हम लोग रहने के घर भी नहीं है. अभी किधर भी जाने के लिए गाँव में कुछ भी नहीं है. फिर भी मंदिर भी तोड़ा है. मंदिर भी कुछ भी नहीं दिया था. हम लोग किधर जाएगा क्या करना. बच्चे लोग को क्या हम लोग गाँव में भी कुछ भी नहीं है. घर भी नहीं गेट भी नहीं है. जेसीबीचो हो सगळो खर्च एक बिल्डराची जागा खाली करून दिवपाक ह्याच खातीर हे शासन ह्याच खातीर हो सरकार त्या गरीब लोकांचो कोणूच ना. आयज खंयच्याच मिनिस्टराक खंयच्याच सीएमाक आमच्या कोणाकूच हेंचेर कसलीच दया माया येवंक ना. रस्त्यार हाडून सोडलेले आहा तांकां. सगळ्यात व्हडलो काळो दीस आयज बायणा डेमोलिशन जालो. स्कुलाची भुरगीं हे सगळे घेवन खंय वयतलो. हांव सांगूंक सोदतां आमी एक म्युन्सिपालिटी तर्फे एक रेजोल्युशन पास केल्लें. डेप्युटी कलेक्टरान रेग्युलेशनाक तेंच्यांनी घातलेले आसले. तेच्या अंडर ती खंय तरी डिसायड जावची आनी मागीर हांकां खंय तरी रिहेबिलिटेट करून मोडची म्हणून. पण तेंच्यांनी एका दिसा भितर रिहेबिलिटेशन रेग्युलेशनाक जी घातलेली एप्लिकेशनान ती डिसायड केली आनी व्हेरी नेक्स्ट डे डेमोलिशन ऑर्डर टेबलाचेर हाडून दवरली. सो दोनूय एप्लिकेशनाक कशी भायर मारली एकूच रिजनाचेर. एकूच रिजन प्रायव्हेट प्रॉपर्टीक आनी म्युन्सिपल प्रॉपर्टीक हो विचारपाचो आसा प्रश्न म्हाका. त्याच बरोबर आयज हांगासर देवळां येदी व्हडली देवळां ही येदो व्हडलो स्ट्रक्चर कितें वायट केलें देवान. आयज लक्ष्मीचें देवूळ मोडलें जाता हांगासर नवरात्रीचो दिवस चालू आसतना. खूब म्हणल्यार खूब व्हडली दुखद आयज एक काळो दीस म्हणटा हांव बायणाच्या नांवार आनी येदी व्हडली पक्को घरांचो स्ट्रक्चर आसतना. कांय जाण म्हणटात तांकां नोटीस दिनासतना डिमोलिशन केला. यहाँ पे बायना में घर डेमोलिश हो रहा है, उसमें आपका भी घर है क्या? हाँ मेरा भी घर है. क्या है आपको नोटिस भी आया है क्या? नहीं मुझे नोटिस कभी नहीं आया. म्यूनसिपैलिटी में मैं एक बार जाके पूछा था. उन लोग बोला कि वो आनंद बॉस जो जगह ली है उस पे है, बाकी का नहीं है. बाकी का नोटिस नहीं है. अब हमारा नाम एक बार सर्वे के लिए आया था तभी चेक किया उसमें नाम नहीं था हमारा. तो हमने सोचा हमारा नहीं जाएगा बोल के. अभी देखा तो मीटर भी निकाल के गया. अभी हमारा भी तोड़ रहा है. अभी घर तोड़ रहा है वहाँ पे. आपको नोटिस भी आया है क्या? नहीं दिया सर. क्यों नहीं दिया? आप कुछ पूछा उनको? दिया नहीं मेरे कुछ पूछा नहीं. डिमोलिशनाचेर मुरगांव पालिकेचो सीओ उलयलो. Totally 55 houses which have to be demolished. There are 56 actually. One has got a stay from the Honorable High Court, so they were not touching that. The matter was pending for a long time with the municipality. Then they went into appeal to the High Court. Finally, the High Court sent it back again for proper inquiry to the Deputy Collector. Deputy Collector, after conducting, there are some other illegal structures which have come up there, small tiny ones. The inquiry came to the conclusion the structures are illegal and they had to be removed. Accordingly, the mushrooming action, it was allowed. I do not know how and why. This is a period of time, but it has mushroomed all over. It's a private property. प्रुडंटा खातीर बायणाच्यान सुरेंद्र मडकयकार.
हेल्थ मिनिस्टराचे अपात्रता प्रकरणान याचिकादार काँग्रेसीक मोठो धपको. हायकोर्टान काँग्रेसीन 2 पर्याय दिल्यात. पयलो पर्याय हायकोर्टाचो रिमार्क घेवन काँग्रेसीन अपात्रताय अर्ज सभापती मुखार व्हरपाचो. दुसरो पर्याय याचिकेचेर कोर्टानूच निकाल दिवपाचो. बुधवारा फिर्यादी काँग्रेसीन खंयचोय एक पर्याय हायकोर्टाक सांगपाचो. कितें जाल्यार केस सभापती कडेनूच वचपाची चिन्हां. आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर निकाल दिवपाचो पयलो अधिकार सभापतीचो म्हूण हेल्थ मिनिस्टराच्या वकिलान मंगळारा हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. काँग्रेसीन सभापतीक ह्या प्रकरणात ताचो अधिकार वापरूंक संद दिवंक ना. सरळ हें प्रकरण हायकोर्टात व्हेलें. तशेंच प्रोतेम सभापतीकूय सभापती इतलेच अधिकार आसता आनी तो आमदारांचें रेजिग्नेशन घेवंक शकता म्हूण हेल्थ मिनिस्टराच्या आदोगादाचो युक्तिवाद. फिर्यादी काँग्रेसीन हें प्रकरण पयलीं सभापती कडेनूच व्हरूंक जाय आशिल्लें म्हूण सरकारानूय आर्ग्युमेंट घालो. मंगळारा सुनावणी जाल्या उपरांत हायकोर्टान याचिकादार काँग्रेसीक 2 पर्याय दिले. पयलो पर्याय याचिकादारांनी गरजेच्यो तंत्रीक दुरुस्त्यो करून हायकोर्टाच्या रिमार्कान हें प्रकरण सभापती कडेन व्हरपाचें. काँग्रेसीन सभापती कडेन प्रकरण व्हेल्या उपरांत ताणें निकाल दिवंक जाय हें निरीक्षण कोर्ट नोंद करतलो. दुसरो पर्याय हायकोर्ट काँग्रेसीच्या याचिकेचेर कितें तो निकाल दितले. बुधवारा फिर्यादी काँग्रेसीन खंयचोय एक पर्याय हायकोर्टाक सांगपाचो. कितें जाल्यार हेल्थ मिनिस्टराच्या अपात्रतायेची केस सभापती कडेनूच वचपाची चिन्हां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक ब्रेक.